जो कोण देवाच्या स्पिरिटान भरता, कोणा सांगता देव वस्ती करता, देव ताजे सांगता आणि देवा सांगता जी येता ताका भोगसूंक साध्य. बळक जेजुतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो, युवक युवतीनो, सक्ताने आयचे पहिले वसप ऐकलें चिंता उत्पत्ती ग्रंथाचे आणि हे पुस्तक एक संदेश दिता. ते जावन आसा भोगसाने गुण करूंक शकता. कितें तें भोगसाने गुण करूंक शकता. निजाई की करेंगी तें सत्य की वय भोगसाने गुण करूंक शकता. ओ भोगसाने म्हणलो शब्द तुम्ही परत परत ऐकला, वापरला न्ही गे. बायबलांत परत परत मेळटा, वाचपांनी वाचूं मेळटा, पुस्तकांनी वाचूं मेळटा, मुवी पिक्चरांनी पिंतुरांनी आमी पळयता भोगसूंचें तें घडिता. आमी भोगसिलां. तुमी भोगसिलां गे, तुमी भोगसिलां गे. भोगसिलो म्हणलो शब्द परत परत आमच्या जिवितांत उगडप जाता. भोगसाने वा स्वारी म्हणलो शब्द एक तात्कालिक राजीपण्णे वा स्वारी वा भोगसाने म्हणलो शब्द परत परत सू करूंक एक अवकाश वा रजा मागची न्ही. भोगसाने गुण करूंक सकाचे. क्रिस्ताच्या भोगसाने बरें काकुलेंत वंत बरोवल्या वेळार ते भोगसाने करूंक शकता. त्याच खातीर पोप फ्रांसीस ताणें बरयल्ल्या मर्सी विथ मिजरी म्हणल्या दस्तवेतांत भोगसाने म्हळ्यार अशें बरोवन आसा, बापाच्या मोगाचे मुखामोळ जेजू मुखांत्र हेरांक वांटचें. बापाच्या मोगाचे मुखामोळ जेजू मुखांत्र हेरांक पावचें. तें भोगसाने हेरांक गुण करूंक शकता. भोगसूंची गरज आसा गी. कित्याक हांवें हेरांक भोगसूंक जाय, भोगसाने नातल्यार जायना गी. भोगसूंची गरज आसा गी. कित्याक हांवें हेरांक भोगसूंक जाय, भोगसाने नातल्यार जायना गी. समजूंचे खातीर एक गडीत तुमचे मुखार. दोग भयण्यो मोगाण आसली, पूण एक काजाराचें कार्य आयलें. एका भयणीन आपल्या आनी एका भयणी कडेन म्हाका भांगार दी त्या काजाराच्या संभ्रमाक घालूंक म्हणून विचारलें. त्या भयणीन दिलें. काजाराचे संभ्रम जाले, जायते दीस गेले. त्या आनीक भयणीन आपणान दिल्लें भांगार पाटी दिवन विचारता आसतना ती भयण म्हणूंक लागली, ते भांगार म्हजें तावन भायर पडलां जाल्लें घडीत. भांगार भायर पडलां तें म्हजे कडेन ना. जायतीं वर्सां जालीं ती भयण आश्रमाक गेली. आश्रमांत वर्सां जाल्ल्या उपरांत आपणाच्या भयणी कडेन उलयचें म्हणलें आशा तिका भयणीक आयली. कित्याक त्या भयणीन भांगार आपणा कडेन दवरलें, सांगूंक ना. आतां तिका बघता आपणाच्या भयणी कडेन सांगचें म्हणलें एक आशा तिची आसता. आनी जायत्यां कडेन सांगून धाडटा आपणाच्या भयणीक पळोवंक जाय म्हणून. भयण येवंक तयार ना. कित्याक बनी कात्री आसली म्हज्या भयणीन भांगार भितर दवरलां. आपूण खंयच्या कारणा खातीर भोगसूंक तयार ना, फाटी येवंक ना, उलयना म्हणून निर्धार केल्लो. त्या आश्रमांत आसली भयण मस्त पिडेन पडली. रुवां जाल्ले बरी कात उज्यांत गेल्ल्या त्या बॉयल जाल्ल्या बऱ्या काती बरी जाल्ली. तिका कळ्ळी जाल्यार आपणाचे आखरेचे दीस आयल्यात म्हणून. अशें परत आखरेक म्हणलें बरी भयणीक संदेश वा उतोर सांगता आपूण आखरेच्या घडयेर आसा. ती भयण येता.
ही बहीण राखण आसली आपणाक बहिणी पळयचे आपूडचे आनी बोक्साने मागचे मोरच्या पयले आनी बहीण येता बहीण आयले व्हडले ती आपुडता एका रितीचो तिका उरतो संतोष ती पिड्यांत आसल्या बहिणीक चोरी केल्ल्या बहिणीक खुशी जाता आपुडता बहिणी म्हाका बोक्षी तुवें दिल्लें भांगार म्हजे कडेन आसा बोक्षी बहीण म्हणटा आनी पुटलो धरन ती प्राण सरता म्हज्या बोबीनो बोक्साने कुडीचे मात्र गुणे मोतीची गुणे पिडा उणे करता बक्साने गुण करता म्हज्या बोबीनो आनी आयचें पयलें वसप उत्पत्ती ग्रंथाचें जुजे विशयांत आमी आयकलें बक्साने विशयांत उलयता आसतना ते वचपाचें बॅकग्रावंड थोडें पयले अध्याय आमी पळोवंक जाय उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 30 आनी 7 वाक्य 3 अशें सांगता आपलो बापूय आपल्या हेरां पुतांचो केल्ले प्रास म्हणजे जाकोब भावाचो केल्ले प्रास जुजेचो चड मोग करतलो तें तांच्या भावांनी पळयलें देखून तांणी ताका इतलो द्वेशिसलो की ताजे कडेन एक बरें उतर लेगून ते उलोवंक नात मुखार आमकां अशें आयकोंक मेळटा पळय स्वप्नेली येता येया आमी ताजो जीव काडया आनी उदकांतले एका बांयत ताका गेल्या एक क्रूर मनज ती ताका ग्राशीतलो म्हूण सांगया उपरांत ताजी सपनां कितें जातलें आमी पळोवया पयलें जावन ताजो जीव काडूंक ताजे भाव प्रयत्न करतात ताजे उपरांत आमी पळयता पट्टू बांय घालतात ताजे उपरांत इस्मायल घरांक विकतात हें जावन आसा बॅकग्रावंड जर तर म्हज्या भावानी चिंता आमच्या कुटुंबांत म्हज्या भावान म्हज्या भयणीन बापायन दुवेन वा पुतान अशें करता आसतना आपणाक दुयशी मारूंक आपणाचेर द्वेश करता आसतना जिद्द दाखयता आसतना परीकपण दाखयता आसतना आपणाचें नांव पाड केलां म्हूण बगता आसतना आमकां कशें भोगतलें जुजेक जिवेशीत मारूंक पळयलें पट्टू बांयत गेले सोंत रक्ताचे भाव विकले जुजेकी तांच्या भावाक आज वचपांत आयकले प्रकार पळयत आसतना राग्यार पेट येत आशिल्ले ताकाय परिपण घेवेते आशिल्ले जिवेशी मारे ते इन्सल्ट करीत आशिल्ले पण जुजे करता की तशें जुजे करता की देवाचें उतर कितें सांगता देवाचें उतर अशें सांगता येया लागीं सरा भावानो येया लागीं सरा तुमी म्हाका जिवशी मारूंक प्रयत्न केले बांयत गेले इजिप्ताक विकले तुमी तशें केलें म्हूण चिंतून आतां कतिश्ट जायनाकात तुमी तशें केलें म्हणून तुमी कतिश्ट जायनाकात कित्याक जीव राखचे पासून देवान म्हाका तुमच्या आदीन धाडला हें जावन आसा बोक्साने जिद्द परीकपण राग जिवीशी मारच्या बदलाक बोक्साने जावन बदलता आनी त्या बोक्सान्यांत आसलें कुटुंबाचें एकपण तें कुटुंब एक जाता सांडून गेल्लो पूत पयस गेल्लो पूत फाटी येता तो गेल्लो संतोष समाधान फाटी मेळटा म्हज्या भयणो त्या खातीर आमी 3 संगती नियाळ करूंक जाय पयलें जावन राग मोसोर फटी जिद्द परीकपण मनशाक नाश करता कितें तें राग मोसोर फटी जिद्द परीकपण मनशाक नाश करता जाल्यार बोक्साने मनशाक गुण करता बोक्साने मनशाक जीव करता जुजेचे भाव जुजेचेर रागार पेटतात मोसरान भरतात आनी ताचे परीकपण जावन ताका विकतात बांयक घालतात वा जीव प्रयत्न करतात मोसोर राग नाश करता कोणाक नाश करता राग मोसोर जिद्द परीकपण कोणाक नाश करता आनी एकल्याक
न्हय पयले म्हाका नाश करता आनी हेरांक. त्या खातीर आमी पळयता पयले हांवें सांगलां कायनान आबेलाक जिवशी मारले न्ही गे. कोणाक कोणी जिवशी मारले? कायनान आबेलाक जिवशी मारले. कित्याक ताका ताजी काणीक देव मेसवलो, मोसरान भरलो, रागान भरलो आनी कायनाक जिवीशी आबेलाक जिवशी मारूंक तो प्रयत्न करता आसतना पयलें ताणें ताका जिवशी मारलें. कित्याक ताजो तो मोसोळ, ताजो तो राग, ताका ताणें जिवशी मारलें. अध्यात्मीक रितीन तो मेलो, त्या खातीर ताणें आबेलाक जिवशी मारलें. त्या खातीर राग मसर जिद्द हेरांक दिवशी मारिना, पयलें म्हाका जिवशी मारता. म्हाका जिवशी मारल्या उपरांत हेरांक जिवशी मारता. एका आग्यो विकाळ आग्यो सोंपले बरी. म्हाका उडसाताक जाल्लें घडीत तें सिमिस्त्रेंत मोरून व्हरूंक गेल्लो तरणाटो ताज्या पांयाक कांटो तोपता. ताणें चिंतलो जस्ट कांटो म्हूण काडटा, मोरून जालें पाटी आयलो. पांयांत दूख सुरू जाली, पांय सुजलो, पडापड आसली. दीस वेता वेता आसतना भायर सारको दिसतालो पांय, पूण पांया भितर तें कुसोन आयलें. तुमकां कळीत आसा न्ही गे, आग्यो सोंपल्यार कितें जाता? कुसता न्ही गे. कुसोन आयलें, पूण भायल्यान बरें दिसतालें, पूण पांया भितर कुसोन 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 आयलें. आखरी ताजो पांय कातरचो पडलो, नाजाल्यार ताका बादाक हाडटलें, जिवाक बादा हाडटा म्हणून पांय कातरचो पडलो. असलो राग मोसोर जिद्द पारीकपणू एका विकाळ आग्या बरी कुसोंक शकता, आमकांच नाश करता. त्या खातीर मोगाच्यो भाव भयणो आमी बोगसूंक जाय. त्या कारणा खातीर अनेकल्या बरेंपण जाता, अनेकल्या गूण जाता वय, ताजे पयलें म्हाका गूण जाता, म्हाका बरेंपण जाता. कित्याक उरता गे, मानसीक जावन हांव खूब एका रितीन खूब घेता, वा मानसीक जावन हांव उणो जावन येता, कश्ट येता, हें केन्ना हांव म्हज्या माथ्यार वयताना. त्या खातीर राग मसूर चिद्द आमकां नाश करता जाल्यार बक्षणें गूण करता. दुसरें जावन आसा मोगाच्या बाबायनो, गांव वा नांव न्हय हांवें बदलूंक जाय, म्हजी चिंतपां बदलूंक जाय. गांव न्हय नांव न्हय हांवें बदलूंक जाय. आमी जाणा ह्या दिसांनी दक्षिण कन्नडा वचून मंगळूर डिस्ट्रिक्ट जिल्ले जायचे म्हणून जायती आंदोलनां जावन आसात. हाचे विशयी हांव नियाळ करना, सारकें वा सूख सांगना, पूण गांव वा नांव बदलूच्या बदलाक हांव बदलूंक जाय, म्हजे चिंत बदलूंक जाय. जुजे ताजे चिंतपां पळयात, ताजी चिंतपां बरीं आसलीं. केन्ना आमची चिंतपां बरीं आसात तेन्ना हांव सारकें करता. केन्ना म्हजी चिंतपां बरीं जाता, हांव बरो जाता, हांव बरो जाल्यार नांव बरें जाता, गांव बरो जाता. त्या खातीर गांव वा नांव न्ही हांव बदलूंक जाय, म्हजी चिंतपां बदलूंक जाय. जुजे बरीं जुजे बरीं. तिसरें जावन आसा मोगाचे बाबायनो, कोणें बोगसूंक साध्य? जो कोण देवाच्या स्पिरितान भरता, कोणा सांगता देव वस्ती करता, देव ताजे सांगता आनी देवा सांगता जी येता ताका बोगसूंक साध्य. सारकें गे. चिंत्या म्हजें सांगता देव आसा, देवाच्या स्पिरितान जी येता जाल्यार बक्षांचें तें चिंतप येनासतना रावता गे. जिद्द राग मसोर आमचें तें उरता गे ना. कित्याक देवाच्या स्पिरितान हांव जी येता. देव सुरेस्पर देव जुजे सांगता जियेलो. त्या खातीर अकरेच्या उतार सांगता, कित्याक जीव रक्षे पासून देवान म्हाका सोम्यान तुमच्या आदीन धाडला. जर तर हें उत्पत्ती ग्रंथ जुजेच्या विशयी आयकलें जाल्यार अनेक पटी जायते अवकाश मेळ्ळे पातक करून ताणें पातक करुना. देवा सांगता जियेलो आनी देव ताजे सांगता जियेलो. त्या खातीर त्या भावांक ताणें बोगसूंक साथ जालें, स्विकार करूंक साथ जालें. म्हाका बाबेनो, आमचें जिवीत मोटवें, आमचें जिवीत मोटवें. आमी आयल्या पाटयेत आमकां कळीत ना. जायते दीस मोटवे दीस. त्या खातीर आमचें जिवीत मोटवें, खंयचे दीस येता आमकां कळीत ना. त्या खातीर आमी जिवोंक जाय बक्षणाचें जिवीत. दारा बेंद्रे ताच्या एका पद्यांत पोयमांत अशें बरयलां, जॉय इज बर्थ, सोर इज डेथ, बट द हार्मनी इज लायफ. रसवे जनना विरस मरणा समरसवे जीवना. जल्म आनी
मरणामध्ये असे मोठे जिवीत संतोषान मोठे जाल्यार संतोषान जिवंक जाय. मगाच्या बाबेन आमचे दोळे तांप्या एक घडी सकटान दोळे तांप्या. आमी बक्षाने विशयंत नियाळ केलो, बक्षाने गुण करता म्हणलो हाचे विशयंत ध्यान केलें. ह्या घडी उडस घड्या हांवें कोणाक दुख येयला, म्हजो भाव, संत भाव, रक्ताचो भाव, भयण, भयणी भयणी मध्ये, भावा भावा मध्ये, बापय पूत पूत आवय, संत रक्ताच्या भावा भयणीक हांव बोगसूंक कश्ट जाता जाल्यार, हांव तिरस्कार करनासा जाल्यार, आनी परीकपण घेवचें म्हणल्यार आसचें नासा जाल्यार म्हाका नास करच्या पयलें, हांव मरच्या पयलें त्या भावा कडेन भयणी कडेन हांवें राजी जावंक जाय, सूख जाली म्हूण सांगूंक जाय. आमी उडस कड्या त्या भावा वा भयणीचे उडस कड्या वा कोणीय जावं पुरो बोगसूंक बाकी आसा वा हांवें बोगसूंक आसा, कित्याक हांवें बोगसिल्ल्या वेळार वा ताणें बोगसिल्ल्या वेळार हांव गूण जाता, तो वा ती गूण जाता. मातेवस अध्याय 5 वाक्य 20 आनी 3 अशें सांगता, देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर ती तुजी काणीक थंय वेदी मुखार सोड, पयले वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा, उपरांत तुजी काणीक भेटय. मगाच्या भावानो भयणीनो युवक युवतीनो, आमी वेदी मुखार आसां, आल्तारी मुखार आसां. तसो जेजू आल्तार येता, खरीपणी ताजें अजारपण कुडी रक्ता मुखांतर आसा, आमी ताका सेवंक आसा. आमचें काळीज नितळ करया, निचेव करया, बोगसूंक आसलेल्या व्यक्तीक बोगशिता म्हणून आतांच निचेव करया. प्रत्येतरान तीस कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. हांव आयला कुरड्यांक दिस्त दिवंक ह्या उतरांनी सोम्यान आपणाचे मिसांव सुरवातले. पवित्र सभेन हे मिसांव मुखारून व्हेले. आमी कर्मेलितांनी 2014 इसवेंत विजन फॉर फ्युचर ह्या नांवा खाल दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकप दिवचे एक योजन सुरवातले. थोड्यांक कांयच दिसना, थोड्यांक इल्लें दिसता, पूण हांची भुरगीं भलायकेन बरीं आसात, शिकपान हुशार आसात, तालेंतांनी भरलेलीं आसात. ह्या भुरग्यांक शिकप दिवचे योजनेंच विजन फॉर फ्युचर. ह्या मिसावाक तुमी कशें आदार दिवयात. हर एक वर्सा आमी 3 बसांनी बायबल डायरी परगडता, कोंकणी, इंग्लीश आनी कन्नड भाशेन. ह्या बायबल डायरीच्या पेजीक हर एका पानाक तुमी स्पॉन्सर रावयात. जावं पुरो तुमच्या जल्मदिसा संदर्भी, तुमच्या काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी वा कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्यांचो उडास काडून ती अंतरलेल्या दिसा त्या दिसाची तुमी पेज स्पॉन्सर करतात जाल्यार तुमची नांवां आमी त्या पानाचेर छापता. जे कोण बायबल डायरी वापरता तो तुमचे खातीर मागता, मात न्ही आमी आमच्या मागण्या वेळार तुमचो उडास काडटा आनी तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितल्या मापान आमी ही बायबल डायरी तुमकां पोस्टर धाडून दिता. हर एक दिसाची वाचपां, कीर्तनां, सांताची जिणी, त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही नोवेना आनी चालती मागणी ह्या बायबल डायरीर वापरता. तुमी उपयोग करयेत, तुमच्या मोगाच्यांक काणीक जावन दिवयेत. तर येया, तुमकां खंयची पेज स्पॉन्सर करूंक जाय, ती तारीख, त्या दीस कसलो आचरण आसा आनी थंयसर कोणाचें नांव छापूंक जाय आनी तुमचो विळास आमकां व्हॉट्सअप करा. आनी अशें बायबल डायरीची पेज स्पॉन्सर करचे मुखांतर दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या जिवितांत शिकपाचो उजवाड हाडया. देव बरें.